सौम्या तुझ्या मंदिरात या म्हणताना इथला वाटतो संतोष सामका भक्तांचे सभेन तुझी स्तुती करू केदो वरतो आनंदमका सलिया आम्ही देवाच्या घरात सलिया आम्ही देवाच्या घरात आम्ही देवाच्या घरात महिमेवोन देवाच्या घरात सलिया आम्ही देवाच्या घरात सलिया आम्ही देवाच्या घरात सलिया आम्ही देवाच्या घरात महिमेवोन देवाच्या घरात. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. आज क्रिस्त रायाची परब आचरण करच्या ह्या वखदां तुमकां समेस्तांक परबेचे उल्हास पटयता आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू रायाची आशिर्वादां मागता. कोरोना पिडी निमती इगर्जेक वचोंक मिसाक वचोंक मीस भेटोवंक साध्य जायना तसल्या सर्व भक्तिकां खातीर प्रति रितीन हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. थोडे कडेन इगर्ज्यो उक्त्यो आजुनी जावंक ना. थोडे कडेन जाल्यार भुरग्यांक प्रायवंतां पिडेस्तांक इगर्जेक वचूंक जायना तसल्या सर्व परगांवांत आसलेल्या मुंबयत आसलेल्या आनी इतर देशांनी राज्यांनी आसलेल्या समेस्त भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. तुमचे खातीर परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर कश्टतेल्ल्यां खातीर पिडेस्त्यां खातीर विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता. हेची मिसाचें बलिदान देवादीन ऑस्वाल्ड मिरांदाच्या आत्म्याक मिस्तिता टीना मिरांदा आनी कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या संध्याच्या आत्म्या मिस्तिता टीना मिरांदा आनी कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या संध्याच्या आत्म्या मिस्तिता मायकल बॉर्जस आनी कुटाम हुबळी. अर्गांजान बडयता डायसी फर्नांडीस आनी कुटाम धारवाड. देवादीन डॉमिनिक मिनेजस आनी लिल्ली ब्रिटो हांच्या आत्म्या मिस्तिता मिशेल मिनेजस वासई मुंबय. अर्गांजावन मिस्तिता मिशेल मिनेजस बरे भलायकी लाभलेल्या पासत वासई रोड मुंबई. नरेश रॉबर्ट कर्नेलियो हाच्या बऱ्या भलायके पासत प्रतिनिधी कोविड-19 रिपोर्ट नॉर्मल आयलेल्या पासत अर्गां मिस्तिता रोशन कर्नेलियो आनी कुटाम. अर्गांजान बडयता रोशन जुलियान आनी रिया दुबाय. कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या संध्या उडास कडून मिस्तिता रोशन आनी जुलियाना दुबाय. देवादीन कामिल सल्डानाच्या आत्म्या मिस्तिता रोशन सल्डाना आनी कुटाम. अर्गांजान बडयता पीटर बर्बोस आनी कुटाम बांडूप वेस्ट मुंबय. अर्गांजान बडयता आयवन डिसोज आनी कुटाम अबुधाबी. तशेंच देवादीन माउरीस वास आनी एडवर्ड फेर्नांडीसाच्या आत्म्या मिस्तिता प्रिसिल्ला वास मुंबय. सांजुदा मारिपात लाभलेल्या सर बरेपणांक अर्गां मिस्तिता जॉयसन आनी लविना कॅस्टेलिनो करकळ. हे सर विरुद्ध बसवत मागे आम्हा समेस्तां बसवत मागया जे कोणा मागतान बसिला हांगा सोडास कडून तांचे बसवत आमी मागे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो सांजुदाच्या भक्तिकानो आज पवित्र सभा सुम्या जेजू क्रिस्ताची सत्ता सर्वाच्या राजाची दबाजी परब वा क्रिस्त रायाची परब आचरण करता.
ख्रिस्त राय, क्राइस्ट द किंग म्हणून आज आम्ही जेजूक मान करतना रायांचो राय, राज्यांचो, देशांचो, राष्ट्रांचो धनी क्रिस्त राय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ताची परब आचरण करतना ह्या रायाक सर्व संवसारी राय मानपाक येतात, दिमी मोडतात आनी ह्या संदर्भार आमी ह्या रायाक मान करून हें फेस्त आचरण करतना ह्या रायाची मजत आशिर्वाद आमी जोडून घेवया. ह्या रायाचें राज्य तें संतोशाचें, तें समाधानाचें, तें नितीचें, तें राज्य संवस्थकायेचें तें आमचें जावच्याक देवा स्वादार आनी कृपा विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर एक घडी बरो आमी दोळे धांपया. आमी गेल्ल्या पातकाची दूख धरया. नितळ काळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळा जेजू तूं जावन आसाय सर्गी संवसाराचो राय. तुजें उतर आमी आयकून ते पाळिनांतल्या खातीर पश्चात्तापवता बक्षाणें मोगून म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकू दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट. मोगळ सुम्या तुझे राज्य ते नितीचें, तुझे राज्य ते समाधानाचें, तुझे राज्य ते संवस्थकायेचें. आमी नितीचे मनीस जावंक नाव, आमी समाधानी जावंक नाव, संवस्थकायी समृद्धी आमची करून घेवंक चुकून पडल्या. ह्या पसत बक्षाणें मागता. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट. आवयला संवसाराक उजो लावच्या तुजो अतंत पेटलोलो जायसे. तो सेवेचो उजो, तो मोगाचो उजो आनी हे रातचे तुजें सेवेचें तें मोगाचें. देखून तुवें सुवार्थेन म्हणटा येच्या जें कितें तुजें तुवें म्हज्या ल्हान भावा भयणी मदें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जायते फावटी आमी चुकोवन पडल्या. देखून सगळें लागचें बक्षाणें मागया. सगळ्यां जेजू म्हज्या भावा थंय, म्हज्या भयणी थंय, म्हज्या पेल्या थंय तुका पळोवंक हांव चुकोवन पडलां. आमी शिराप पडलेले मनीस जाल्या बक्षी म्हण मागता हांव सोम्या. पदकाची दूख धर सांगता म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट. सर्व पदवेदा दैव आमची काकूळ करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राय, सर्ववेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तळमय भावापासून आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्याक बसला. आमचे मागणे मानून घे. कित्या
पवित्रात्म्य सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलूच तू पुगे एकलूच तू ईश्वर एकलूच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. घडी बरोडोळे दांपिया आमच्या स्कर संगतीर ते समगतीर विशेष करून मागे जी इरादे दवरून एमिसाचे बलिदान पटी येता ते सर्व त्या बसोत आम्ही मागे. सर्व पदवेदारात देवा आमच्या भूमोगाळ ससनाच्या बापा आमच्या भूमोगाळ दयाळ बापा तुझ्या पुताच्या मोगाक सक्ता सर्वाचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा साखरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाकडणू फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुमयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. एझेकियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशे एक गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडल्या त्या सगळ्या जाग्यांत हांव तांकां निवारतलो. हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवूच तांकां विशव दितलो उलयता तो सर्वेस्पर देव. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो, गायेल्ल्यांचे गाय बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळे दवरतलो. हांव तांकां न्यायनितीक अनुसरून पोसतलो. आनी तूं म्हज्या हिंडा तुजे विशीं सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव बोकऱ्या आनी बोकऱ्या मदें मेंढऱ्या आनी बोकऱ्या मदें नीत करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Servești muzo gowli Kais maka bunea Servești muzo gowli Kais maka bunea Servești muzo gowli Kais makavunena Paswo soro meltate To makavishev dita Nishant utka sarshim Maka apon vorta Muja jiva Novyan ghatai dita Servești muzo gowli Kais makavunea आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या भुंयरांतल्यान हांव चलता तरी कसल्या वायटाक हांव भियेवचोना कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय तुजो दांडो आनी बेत
आसा ती म्हाका धैर्य दिता सर्वेस पर म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना गर्द जेवण म्हज्या दुस्मना उजेर तुवें तयार केला तेलान म्हजे माथें तूं मागताय म्हजें कोप बरोवन वोमतता सर्वेस पर म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदां काळ हांव जियेतलो सर्वेस्पर म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना सर्वेस्पर म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना सांत पावलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भाव भयणीनो पूण आतांनी जाय की क्रिस्ताक मेल्लांतलो जिवांत उठयला मरण पावल्ल्यांक मेल्लांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणी येता जशें आदाव ते समेस्त मरता तशें क्रिस्त ते समेस्ता जिवांत उठयतले पूण एकल्यांक ताचे सर्ते प्रकार सक्टांची जमिनी कसो पयलो क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येना वेळार क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या समेस्तांक उपरांत येतलो अंत जेद्वां सर राजवडकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज ओपून दितलो कित्याक देवान ताच्या वैरीक पांयतळा घालीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज आनी निमाणे पाडाव जातालो तो वैरी मरणीस कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयतळा घाल्यान म्हणटा पवित्र पुस्तक शेकी सर वस्तू क्रिस्ताक काल केल्या उपरांत पुतूस सर वस्तू आपणा अधीन केल्या देवाक काल जातलो अशें देवूस सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो देवाचे उतार हे देवाचे उडोपकार जय 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 धन्य देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रज्ञ सर्वेस्पराची नाव येता तो सदैव जा आमच्या बापाच्या दाविदाचे राज्य तका आनंद जा सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो भगवंत मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशूम्या जेजू आपल्या सिसा लागीं म्हणा लागलो मनशा पुतू सगळ्या देवदूतां सांगता आपल्या महिमेन येतस आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसून आनी समेस्त परसां ताचे समोर जमा जातल्यो आनी गवडी बकऱ्यांतावन वेगळीं करता तशें समेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळीं करतलो बकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो उपरांत उजव्याक आसलेल्यांक राय म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो संवसाराच्या आरंभा तावन तुमकां म्हूण तायेन करून दवरलां ते राज्य तुमचें दायज करून घेया कित्याक हांव बकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव परको आसलो
आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें. हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली. बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ ते बागेवण ताका जाप दिवन म्हणटले, केदाळा सोम्या, आमी तुका भुकेल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें. केदाळा तुका ताणेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसुल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसुल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतस हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी म्हज्या ह्या ती ल्हान भाव भयणी मदले एकल्याक केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, वसा, म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडलेल्या न्हू. देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत, कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना. हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना. हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना. पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तवळ तेय ताचे लागीं विचारतले, केदाळा सोम्या, आमी तुका भुकेल्लो वा ताणेल्लो देखुल्लो, परको आनी पिडेस्त वा बंदेंत आसुल्लो पळयल्लो आनी तुमी आमी तुजे कुमके घेवंक ना? आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतस हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा भयणी मदल्या एकल्याक केलें ना तेंच म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हे वेतले सासणाचे कॅस्टीक, पूण भगवंत वेतले सासणाच्या जिविताक. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणींनो आनी भुरग्यांनो, क्रिस्त रायाची परब आचरण करच्या आयच्या ह्या दिसा क्रिस्त राय कसलो राय म्हणल्या विशीं आमी समजूंक प्रयत्न करया. संवसारी रायाक तुमी पळयलां की तें कळीत ना. आदीं व्हड व्हड राय आसले, व्हड व्हड राय. जेजूच्या कालारी थंयसर हेरोद राय, मोइजेच्या काळार फाराओ राय, उपरांत इस्रायलांत व्हड व्हड राय आसले, जावंक पुरो तो साऊल राय, दावीद राय, सलमांव राय इत्यादी राय थंयसर आसले. संवसारांत असलेल्या रायां पैकी चरित्रेंत थोडे नांवार्थीक राय आसात. अलेक्झांडर, अशोका, शिवाजी, टिप्पू सुलतान, ओडेयर आणि विजयनगराचे साम्राज्याचे विष्णुवर्धन आणि मोगलाचे थोडे फमाद राय आसात. मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन खिलजी आणि इतर शाहजहान, जहांगीर तसले राय आमी आयकलां चरित्रेच्या पानांत. व्हड व्हड राय आमच्याच बोंदणेच्या गांवांत, आमच्याच समाजांत एणे तेणे थोडे तुंडू राय आसलेले आमी पळयलां. ताका अरसू माने म्हणटात. अरसू दैते थंय तुंडू राय आसले. हे राय व्हडल्या रायांक काणी करपिताले आनी तांच्या अधीनाकाल हाताकाल ते आपले तबेन असले लोकांची सेवा करताले. आमच्या कर्नाटकांत जावंक पुरो मैसूरांत ओडेयर साम्राज्याचे राय आसले. उपरांत टिप्पून ते भितर गेले. उपरांत परतून ते ओडेयरांक पाटी गेले. विजयनगरा साम्राज्याचे थंयसर सम्राट आसले. बिजापूर सुलतान आसले.
हैदराबाद सुलतान आसले, मद्रास सुलतान आसले, मुंबईत मराठाचे राय शिवाजी असले, उत्तर भारतांत मोगल साम्राज्याचे राय मोहम्मद बिन तुगलक, शाहजहान, जहांगीर तसले राय असले. हे सगळे रायाची ते एक साम्राज्य ते खंयच्या रितीचें आसलें. रायांक आमी खुद्द पळोवंक ना जावंक पुरो. मैसूर तुमी गेल्या जाल्यार त्या थंयसर आसलेल्या आरामनेची रावळेराची तुमी भेट केली जाल्यार थंयसर रायाची केदलां आसात. रायाच्या रावळेराची सोबाई आमी पळयता. पिंतुरांत आमी रायाक पळयल्लें आसा, फिल्मांनी आमी रायाक पळयल्लें आसा आनी रायाक कशें वर्णितात. रायान घालची मुस्तायकी भांगाराची, रायान न्हेसचें नेसाण तें भांगाराचें अत्यधीक मोलादीक, रायान बसचें सिंहासन तें भांगाराचें, रायान जेवचे ती बशी, तो पिवचो तो गबळो आनी वापरची ती हातेरां भांगाराची. राय म्हळ्यार भांगार, ताचें घर भांगार, ताचें कूड भांगार. राय म्हळ्यार भांगार दिरवें. आनी ह्या रायाची शती कितें, समृद्धी कितें, यथेश्ट समृद्धी, यथेश्ट संपत, यथेश्ट कुशलकाय, यथेश्ट दादोसकाय. ताच्या रावळेरांत कामागारांची रास, ताच्या रावळेरांत शिपायांचे ते एक आजारपण, सेवकांचे थंयसर ती सेवा वर्णूंक असाध्य. रायाच्या माथ्याक मुकुट, रायाच्या पांयांक मोचे, रायाच्या आंगार भांगाराची मुस्तायकी, भांगाराचे नग, पेंगटाक ती 2 दारींची तलवार. आनी अशें राय म्हणटना एका रितीची भिरांत, एका रितीचो गौरव, एका रितीचो मान, एका रितीची कावजेणी. ह्या रायाचें राज्यपण वा रायाचें राजवटपण कशें, ताचें राज्यपण राज्य विस्तारोवचें, राज्य विस्तारोवचें. झुजां मांडची, शेजाऱ्या राष्ट्रा वयर झुजां मांडची, त्या राष्ट्राच्या राज्याक रायाक सलवोवचें, तें राज्य आपणाचें स्वाधीन करचें आनी आपणाचें राज्य विस्तारोवचें. एक आपणा राज्याची ग्रेस्तकाय वाडोवची, रावळेराची ग्रेस्तकाय वाडोवची आनी आपलें नांव, आपल्या नांवाक किर्ती हाडची, महिमा हाडची. रायाची स्तुती करच्याक लोकांक नेमी हाडचें, रायाची खुशी करच्याक स्त्रियांक नेमचें. आनी अशें रायाची ती राजवडकी ती सताची न्हय असताची, ती नितीची न्हय अनितीची, ती दादोसकायाची न्हय बगार ती बेजारायची, ती समाधानाची न्हय बगार झुजांची, अशांतीची. आनी ती राजवडकी एका रितीच्या खावजिणीची, बियांची. थंयसर दुबळ्या धाकट्या लोकांक शोशीत करताले, पांयान गुड्डान मस्तिताले, अनितीन चलयताले. आनी अशें असलें राज्य ह्या संवसारी रायांचें. आतां राज्याची रायांची ती राजवडकी ना. गल्फांत कांय आमी पळयता हांव कोणना, पूण संवसारभर आतां रायांची राजवडकी ना जाल्यारय आतां थंयसर थोड्या राष्ट्र अध्यक्षांची राजवडकी, थोड्या थंयसर प्रधानमंत्र्यांची वा सरकाराची राजवडकी. आनी तेय तांचो सरकार तो नासमाधान असो, तो अशांतीचो, तो समृद्धी जोडिनातलो, तो अनितीचो, तो स्वार्थाचो, तो शोषितपणाचो सरकार चलोवन आसात. असल्या संदर्भार आयच्या दिसा जेजूक आमी राय म्हूण वलयतना आमी समजूंक जाय जाल्लें सत जेजूचें राज्य कसलें गे म्हूण. जेजूचें राज्य, जेजूचें राज्य एक सार्वीक राज्य, सार्वीक राज्य म्हळ्यार सगळ्या संवसाराचें राज्य, सगळ्या राष्ट्रांचें राज्य,
देखून जेजूक रायांचे राय जावं पुरो ह्या संवसारी जल्मोन ह्या संवसारी वाडोवन असलेले जिवन असलेले व्हड व्हड राय जेजूच्या नांवाक मान बगयताले, जेजूच्या समोर दिंबी मोडताले. बेतलेमांत जेजू जल्मल्ल्या वेळार उदेंतीचे तेग राय जेजूक थंयसर काणी करपूंक आयले. तेग राय एक दुंप घेवन आयलो, एक भांगार घेवन आयलो आनी एकलो रक्तांबळ घेवन आयलो. जेजू एक राय, जेजू एक प्रवादी आनी जेजू एक याजक म्हणून तांणी परगट केलें. पळया, तांणी सोम्या मुखार दिंबी मोडली, ताका नमस्कार केलो, ताका ते शरण आयले, सरेंडर जाले. ताका तांणी काणी करपली, कप्प काणिके म्हणटा आमी, काणी करपली. आनी तो रायांचो राय सर्गा संवसार सोदुनी म्हूण तांणी वलायलो. आनी जेजूक पातयेल्ले हर एक राय जेजूच्या नांवाक दिंबी मोडताले, ताची स्तुती करताले. तो एक सार्वीक राज्यचो राय. ताच्या महिमेक ताची महिमा अत्यंत ती भोव वर्ती. सर्गा संवसाराची स्तुती आपणावची ती महिमा, देवदूतांची स्तुती, सर्गींच्या आजा कोरांची स्तुती, सर्गींच्या त्या राज्याच्या सर्व संत भक्तांची ती स्तुती ताका मात्र फावो. संवसाराच्या हर एक जिन्सांची, हर एक जिव्यांची, प्राणियांची, पक्षियांची, मनशांची स्तुती ताका मात्र फावो. आनी तसलो तो एक सार्वीक राज्यचो राय. ताचें राज्य कसलें? ताचें राज्य सताचें. देखून तो म्हणटा हांव जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. सताच्या वाटेन चलता तो जिवी जोडटलो. म्हजे थंय असत म्हणना, सत मात्र हांव सांगूंक आयलां. सता बगर दुसरें म्हजे थंय कांयच ना. देखून हांव जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत म्हणटा तो. हांव जावन आसा सत, वाट, जिवीत. ह्या संवसारी असलेल्या रायांक सत म्हळ्यार कितें गोत्तू ना. ह्या संवसारी असलेल्या सरकारांक, ह्या संवसारी असलेल्या हुद्द्यार असलेल्या त्या मंत्रींक सत म्हळ्यार कितें गोत्तू ना. पळया, देखून संवसारी अधिकार चलयतलो तो पिलात जेजू लागीं विचारता, सत म्हळ्यार कितें? जेजू म्हणटा हांव सत मात उलयलां. म्हज्या जल्माच्या घडयेतून आज पर्यंत हांव सत मात उलयलां, दुसरें कांयच उलोवंक ना. तो पिलात म्हणटा सत म्हळ्यार कितें? संवसारी रायाच्या राजवटपणांत सताक अवकाश ना. संवसारी रायाच्या सम्राज्यांत सताक अवकाश ना. सत कोणूच नेणा. सत म्हळ्यार ते पिशेपण म्हूण चिंतात. सत म्हळ्यार ते एक उपकार पडनातली संगत म्हूण चिंतात. सत म्हळ्यार ते आसतात. देखून पिलातान म्हणलें सत म्हळ्यार कितें? सत म्हळ्यार कितें? वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पूण सोम्याचें राज्य सताचें राज्य तें जिवीत जोडतालें तसलें. सताच्या वाटेन चलोवन जिवीत जोडचें तसलें तें राज्य. ताचें राज्य तें जिविताचें. सताची वाटेन चलोवन जिवीत जोडचें. देखून ताचें जिवीत, ताचें राज्य जिविताचें. देखून तो म्हणटा हांव आयलां हर एकल्यांक जिवीत मेळचें म्हूण. जिवीत मेळचें म्हूण. कसलें जिवीत? उरचें तसलें, बाळचें तसलें जिवीत मेळचें म्हूण हांव आयलां. देखून म्हज्या ताब्यान दिल्ल्या एकल्याक सयत हांवें वगडायनाये, म्हाका सगळ्यांक जिवीत मेळच जाय, सासणाचें जिवीत मेळच जाय म्हणून म्हज्या बापाची आशा, खुशी, ती खुशी जारी करचे खातीर हांव आयलां. देखून हांव आयलां सणून गेल्ल्यांक सोदूंक. हांव आयलां पत्क्यांक आपोवंक. देखून पिडेस्तांक गरज आसची दाक्तेराची. भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना, म्हाका वैजाची गरज आसची पिडेस्तांक. देखून पातक्यांक म्हजी गरज आसा. सणून गेल्ल्यांक पाटी हाडूंक म्हजी गरज आसा. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भगवंतांक न्ही. देखून जिवीत बरोवन ओमतो आमच्या बापान मेळसर जेजू ताचें राज्य विस्तारूंक लागलो. देखून ताचें राज्य तें जिविताचें. ताचें राज्य नितीचें. तो जावन आसा नितीवंत मनीस. नीत ताणें सदुसवांचें खंडन केलें, फरिजवांचें खंडन केलें, शास्त्रांचें खंडन केलें. तो म्हणालो तुमी देवाच्या उपादेशांक हजारानो उपादेश कुडसितात,
तुमी जावन पळिनांत हेरांकी पाळूंक सोडिनांत तुमी दुबळ्या धाकट्यांच्या माथ्यार बऱ्या वायट बरकोडी दवरतात पूण एक बोट लेगून तुमी लायनांत तसले सुनो काडलेले पण तुमी भितर कुसडाई भरल्या भायर सोबीत तुमी दिसतात तुमच्या भुजांचेर ते गोंडे तुमच्या पेंगटाचेर चामड्याचे पाटे आनी तुमी घालचे ते दगले सोबीत पेंडे सालान तुमकां सलाम मारी जाय संभ्रमानी तुमकां मुखली बसका दी जाय पण सर्गीच्या राजांत तुमी मस्त पयस आसात कित्याक म्हळ्यार तुमचे थंय भितर आसा कुसडाय भायर आसा सोबाय तुमी सुनो काडलेल्या पोंडा बरी म्हणटा तो खंडन कपटीपणाचें खंडन ताणें केलें अनितपणाचें खंडन ताणें केलें आनी तो दाखोवन दिलें आपूण नितीवंत देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताचें राज्य नितीचें ताचें राज्य मोगाचें देखून तो म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावसय एकामेकाच्या देखून हांवें तुमकां दिवचो उपादेश हो तुमी एकामेकाचो मोग करचो आनी हाचे भायर दुसरो ना मोग देखून जेजू म्हणटा आपल्या इश्टा खातीर जीव दिवच्या परस व्हरतो मोग दुसरो ना आनी तो मोग जेजू थावन आयलो त्या मोगा खातीर ताणें आपणाचें सर्वस्व समर्पण दिलें देखून सांबावलू कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 13 बोवापूर बायल म्हणटा मोगा विशा तो म्हणटा मोग सोंसणीक मोग दयाळ मोग मोसर करिना राग मतीन दवरिना सत जिखल्लें पळोवन संतोश पावता मोग सगळें सोंसून व्हरता मोग केदींच सरना तसलो मोग जेजूचो आनी तो म्हणटा तसलोच मोग तुमचो जावंक जाय देखून तुमी तो मोग करीत कोणाचो देवाचो आनी पेल्याचो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर ह्या उपादेशा प्रास वर्ते उपादेश दुसरे नांत सगळे उरिल्ले 8 उपादेश ह्या उपादेशांत आसात देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजू बोवा पुरमान म्हणटा ताचें राज्य मोगाचें मोगा भायर ताचें राज्य ह्या संवसारांत ना ताचें मोग ताचें राज्य सेवेचें राज्य देखून तो म्हणटा हांव आयलां तुमची सेवा करच्याक तुमी म्हजी सेवा करच्याक न्ही लोकांनी पर्जांनी म्हजी सेवा करच्याक हांव आयलो न्ही बगार हांवें तुमची सेवा करच्याक हांव आयलां बोवा पुरबायन जे देखून तो म्हणटा जे कितें तुमी हेरांनी तुमकां करीत जाय म्हूण तुमी खुशी व्हरतात तेंच तुमी हेरांक करीत जाय द गोल्डन रूल ऑफ जिजस देखून जेजूचे भांगराळे नियम जे कितें हेरांनी तुमकां करीत जाय म्हूण तुमी खुशी व्हरतात तेंच तुमी हेरांक करा देखून जेजून पळया निमाण्या बेरेस्ताराच्या दिसा जेवणाच्या फुडें आपल्या सिसांचे ताणें पांय धुले भगवान ताचे पांय धुले आनी तवळच्या कालार सिसांच्या पांयांक म्हणून तुल्यो कारार गाडयेर ते वचून आतले पांय वणटे चलताले पांय ते मेळे आसले ते मेळे मातयेन बुडलेले ते पांय ताणें बरे धुले त्या पांयांक घुमोवन दिलो ताचो मोग केलो आनी म्हळें हांव तुमचो सेवक तुमी सेवक जायसी जो कोण पयलो आसा तो निमाणो जातलो निमाणो आसुल्लो तो पयलो जातलो देखून तुमी सेवक जाया सेवक देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो म्हणटा मोगाचो आनी सेवेचो उजो आतांत पेटलोलो जायचे देखून हांव आयलां उजो दिवच्या उजो संवसाराक उजो लावंक आयलां हांव उजो म्हळ्यार लंकापटणाक उजो दिल्ले बरें न्ही तो उजो दिल्ले बरें न्ही वा खंयच्याय गोडोमाक खंयच्याय बातेनाक खंयच्याय सोरमणाक उजो दिल्ले बरें न्ही तो उजो पेटोवंक जेजू येवंक ना नाश करतलो उजो न्ही हांगासर बाचावी दितलो उज्याक 2 गूण आसात 2 गूण आसात उज्याक एक नाश करची सकत आसा एक जिवी दिवची सकत आसा उजो नातल्यार आमी जिवंक शकना आमी सकाळीं खुजनाक वेताव जाल्यार उजो गरजेचो आमी आज जेवताव जाल्यार उजो गरजेचो उजो ना जाल्यार आमी जिवंक शकना ह्या संवसारांत उजो जिवीत दिता आनी तसो उजो जिवी काडटा देखून जेजू म्हणटा हांव जिवीत दिवचो उजो जीव काडचो उजो न्ही हांव जिवीत दिवचो उजो तो उजो आज पेटलोलो म्हाका जाय तुमच्या घरांनी कशें गॅसाचेर उजो पेटता दूद करता गॅसार उजो पेटता शीत शिजयता
गॅसार उजो पेट्टा नुस्तें वा कडी वा मांस रांदून गुमो करता तुमची पोटां भरता तुमकां जिवीत दिता तसलो उजो म्हाका पेटलोलो जायजे तो उजो सेवेचो तो उजो मोगाचो तो उजो समृद्धीचो आतांच जायजे पेटलोलो देखून तो म्हणटा वसा तुमी सगळ्या संवसारात सुवार्ता परगट करूंक वसा जे कितें हांवें तुमकां कळीत केलां तें परगट करा वसा म्हणून तांकां पवित्र आत्मो पाठयता तांचे थंय पवित्र आत्मो तो घालता आनी धाडटा वसा आनी तूं म्हणटा भियेन नाकात तुमच्या सांगात हांव आसा तुमच्या मोगाचें तें राज्य तुमच्या सेवेचें तें राज्य विस्तारोवंक तुमकां धैर्य दिवच्या सकत दिवच्या बेसांव दिवच्या हांव आसा ताचें राज्य जावन आसा सवस्थकायेचें समृद्धेचें राज्य समृद्धेचें सवस्थकायेचें देखून तो म्हणटा जर तर सताचें नितीचें मोगाचें सेवेचें राज्य आमी बांदून हाडलें जाल्यार समृद्धी आपणे आप उपजोन येता लोकां थंय समृद्धी येता भुरग्यां बाळां थंय समृद्धी येता कुटुंबां दादोसकायेन संतोशान तृप्तीदायक जिवीत जिवन आसतात देखून असली समृद्धी आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेस समारा आमच्या राज्यांत आमच्या राष्ट्रांत येजय तर मोगाचें सताचें नितीचें तें राज्य आमी स्थापन करूंक जाय मोगाचें सताचें नितीचें आनी सेवेचें तें राज्य आमी स्थापन केलें जाल्यार आमी खंडीत समृद्धी जोडूंक शकता देखून आयच्या सुवार्थेंत पळया म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो ही सुवार्थ आमी आल्मांवच्या फेस्ता दिसाळी आयकल्ली ही सुवार्थेंत पळया जेजू बकऱ्यांक आनी शेळयांक 2 वांटे करचे ते घडयेंत विवारिताना तो म्हणटा उजव्याक आसल्यांक येया म्हजो बापाचो आशिर्वाद पडोल्ल्यानो येया आशिर्वाद पडोल्ल्यानो येया म्हज्या बापाचो आशिर्वाद पडोल्ल्यानो संवसाराच्या आरंभाच्या आदी तयार करून दवरल्या त्या निवासा सर्गींच्या राजा वसा कित्याक हांव बुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेलो तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरोवंक दिलें हांव बंदेत आसलो पिडेत आसलो तुमी म्हजी भेट केली तुजी म्हजी सेवा केली आनी सगळें तें म्हणटा जाप जावन केदाळा सोम्या केदाळा आनी जेजू म्हणटा जें कितें तुमी म्हाका म्हज्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक केलें तेंच तुमी म्हाका केलें पळया देखून सताचें समृद्धेचें मोगाचें आनी नितीचें हें राज्य सेवेचें राज्य आमच्या भाव भयणी मदें आमी केलें जाल्यार सोम्या खातीर आमी तें केल्लें बरी जाता म्हणलें स्वस्थ निदर्शन जेजू ह्या मुखांतर दिता धव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटा अनितीत आसलेल्यांक तो अनितपणांत आसलेल्यांक तो सेवा करिनासतना गर्वी हंकारी जाल्ल्याक तो विशेष करून लोकांक शोशीतपणांत दवरलेल्या खातीर तो म्हणटा म्हजें तोंड पयस जारा तुमी शिराप पडलेले न्हू शिराप कित्याक हांव बुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिवना हांव तानेलो तुमी म्हाका पियोंक दिवना हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरोवंक दिवना हांव बंदीत आसलो भेट करूं ना हांव पिडेस्त आसलो सेवा करूंक ना पळय म्हज्या मोगाचें एका रायाचें काम कितें बुकेल्ल्यांक काण जेवण दिवचें ताचें राज्य विस्तारोवचें न्ही एका रायाचें काम कितें बंदीत आशिल्ल्यांक भेट करची सुटका दिवंक वावुरचें एका रायाचें काम पिडेस्तांची सेवा करची एका रायाचें काम उक्ते आशिल्ल्यांक पांगरोवंक दिवचें तानेल्ल्यांक पियोंक दिवचें लोकांचे उदरगते खातीर वावुरचें आनी हें करूंक जाय जाल्लें काम जर तर करूंक जाय जाल्लें आमी करिना जाल्यार जाकोब म्हणटा सांत जाकोब पत्रान म्हणटा आमी कुण्या उपकार जाता हांव देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आज जेजू राय म्हणली परब आमी आचरण करतना जेजू ह्या राय पदवेक आशेवन रावल्लो न्ही जेजू ह्या स्थानमानाक केदाळे लोभ धरलो न्ही देखून फिलिपीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या समासपणाक तो लब्धन रावंक ना तो गुलामांतलो गुलाम जालो सेवकाचो सेवक जालो आनी दुर्बळ्या पैकी दुर्बळो जालो तो आमच्या गतीच्या की पास्ट जालो आमी घरांत जल्मल्याव तो गोट्यान जल्मलो आमी घरांत रावल्याव तो मार्गार दोणीर थंय हांगा रावलो ताका स्वंत घर नातल्लें ताजेंत म्हणलें स्वंत घर ताका जल्मोवंक नातल्लें ताका रावोवंक नातल्लें ताका न्हिदोवंक नातल्लें ताका आराम करूंक नातल्लें संत म्हणलो जागो नातल्लो मरोवंकी संत म्हणली ताची भूंय नातल्ली सारका संवसार सुद्दां न्ही जाल्यार आकाश आनी भुमी मदें उमकळोन तो मेल्या उपरांत आमकां संत पंडूळ आसा सेमिस्त्रेंत वा ना जाल्यार आमी तो मोला घेता
पूण ताका थंयसर स्वंत ताचो पंडून येतलो अरिमतियेच्या जुजेच्या पोंडांत ताका दवरलो पळय ताची तसली दुर्बळकाय तो त्या समाज संपणाक लब्ध रावंक ना तो त्या राज्यपणाक त्या महिमेक तो आशेवना तो कितें जालो तो सेवक जालो तो गवळी जालो देखून तो म्हणटा हांव जावन आसा खरो गवळी हांव जावन आसा बरो गवळी शेळयांक जिवीत दिता तो पांचव्या सरवासरशी आपूण व्हरता तो तांकां खावंक लायता तो तांकां पिवंक दिता तो तांचो संरक्षण करता तो गवळी हांव जावन आसा बोकऱ्यांचें दार म्हजे भितर सरता तो एकलो बचाव जातलो हांव राती सोरूंक येवच्या त्या फटकेऱ्या गवळ्या बरी न्ही चोर लुटकारां बरी न्ही हांव म्हजे जीव दिवचो खरो गवळी म्हणटा तो देखून पळया जेजूच्या गवळ्याच्या पिंतुरांत बोवापूर बेश्ट दोगलो आसा पांयांक वणो आसा मुकुट ना तलवार ना कांयच ना आतां ती बेतकाटी आनी कांय पांय मोडुल्ली कांय पिडेस्त शेळी ताच्या खांदार म्हणजे तो म्हणटा हांव आयलां तुमची सेवा करच्याक तुमकां तलवारीन कातरच्याक बेस्टोवच्याक तुमकां तुमच्या काळजा मनांत बें उपजोवच्याक आयलोलो तो संवसारी राय न्ही हांव आयलो तुमचो सेवक जावं एक गवळी जावं गवळी कितें गवळी म्हळ्यार बोकऱ्यांचो सेवक बोकऱ्यांचो जतन करचो बोकऱ्यांक सरव दिवचो बोकऱ्यांक पिवंक दिवचो बोकऱ्यांचें संरक्षण करचो सेवक एक गवळी राय अधिकार चलोवचो लोकांचो जीव काडचो लोकांक शोषीत करचो अनितीन चलोवचो तो राय जेजू आशेन आज देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जेरुसलेमाक जैते वंद प्रवेश करतना जेजू घोड्यार बसोंक ना जेजू गाडवाचेर बसलो गाडवाचेर कित्याक तूं घोड्याचेर बसोंक ना घोड्याचेर बसची अस्तीचेर बसची समर्थी ताका आसली पूण तो म्हणालो म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही म्हजें राज्य संवसाराचें जाल्लें जाल्यार हांव घोड्याच्या फाटीर बसतो हांव झुजतो आनी म्हज्या फाटल्या उदारी झुजते आनी हांव तुमच्या हातान बिलकुल पडतो ना म्हजें राज्य तें न्ही म्हज्या राज्यांत तें रगत वळोवचें जिवीशी मारचें भुरग्यांक अनाथ करचें स्त्रियांक विधवी करचें तें म्हजें राज्य न्ही म्हजें राज्य शांतीचें म्हजें राज्य समाधानाचें म्हजें राज्य मोगाचें म्हजें राज्य सेवेचें आनी म्हजें राज्य स्वस्थकायेचें देखून हांव शांती सोराय जावन गाडवाच्या पाटीर येता गाडवाच्या पाटीर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आयचो संदेश आमी कितें घेता जेजूच्या परबेच्या दिसा आमी हर एकले राय पवित्र स्नानांत 3 तरांचे मिसांव आमी घेता वांटून घेता सोम्याचें एक रायपणाचें एक यासकपणाचें आनी एक प्रवातपणाचें देखून आमी आमच्या कुटुंबांत राय आमी आमच्या कामाच्या तळार राय आमी खंयसर जावन थंयसर राय कसले राय आमी सेवेचे राय अधिकार चलोवचे राय न्ही आमी गवळ्याचे राय आमच्या तबेन दिल्ल्या शेळयांक जतन करची तांचें संरक्षण करचें तांकां पिवण दिवचें तांकां पोटाक दिवचें तांकां सांबाळून धरचें तांचें जिवीत समृद्धेच्या वाटे काडचें तसलें राय आमी जावंक जाय देखून एक पोद आसा कन्नडांत भोव अपुर्बायेचें ಹಸಿದಾಗ ಅನ್ನ ದಣಿದಾಗ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಂದವೋ बुकेल्ल्या वेळार पोटाक कांय शीत दिनाय जाल्यार तान्नेल्या वेळार कांय पिवंक दिना जाल्यार तुज्या जिवितांत कितली सोबाय आसत तुजें जिवीत व्यर्थ सगळें व्यर्थ देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आदी मोगा राय आसले आतां सरकार आसा आनी मुखार चलोवन वयतले पूण जेजूत तसलो राय आमकां येदोळू येवंक ना तुल्लो आनीकी येवंक ना आनी मुखार येवचो ना जेजू मात्र जो आदी आसा तो आसा आनी मुखार आसतलो ह्या रायाचे सेवक जावंक प्रयत्न करया कन्नडांत एक पद आसा ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋರು ಯಾರು राय महाराज सगळे मरण पावले हांगा स्थिर रावन तो कोण एक मात्र जेजू क्रिस्त तो सर्ग संवसार असो राय ताचे पाटलावदार जाल्ले आमी ताची सेवा ताचे मिसांव बळान करूंक जाय आसची सगळी कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागून घेवया आमीन त्रिएकते असुल आमचो भावार्थ उक्त्यानुसार या सतमंता देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सम्या
जो पवित्र आत्म्यावर गरबे संबोलो हांव कारमरीतान जल्मालो 5 पिलगात आनी एक असो असले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सरकार सोडलो सरपदवेदार देवपाच्या उजव्या बसला थंय तो आमच्या मेल्ल्यान इमर्सिबे करूंक येतलो सतमंत हांव पवित्र आत्म्या कतोलीक पयस बेग भक्तांक सेकतार पदकाचें भक्षणे कुडीचें जिवानपण सासनाचें जिवीत आमेन मगळ भावा भयणीनो संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसतना आमी ह्या संवसारांत सरकारांत मदें जियेता राज्यांत जियेता देशांत जियेता ह्या संदर्भार आमी समयाचें खरेगोळीपण समजून घेवन आमी समयाचें खरें सेवक जावंक देवा स्वादारण करपा ह्या मागण्या मुखांतर जोड घेवया तुमची जबाब जावं दी बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचे मागणे ऐक बापा अख्ख्या पवित्र सभेक तिच्या वडिलांक तुज्या पुताच्या रयाळपणाच्या परजळान बर आनी तांणी तांचे मिसांव तुज्या आनी लोकाच्या मोगान सेवेन आनी समृद्धीन जारी करूंक तांकां कृपा दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या राष्ट्र चलोवनवरच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचेर आनी लोकांच्या प्रतिनिधीचेर तुजो आशिर्वाद घालून हर एक अनिवासीची हक्कां राखून व्हरूंक नितीवंतपणान मोगान सेवेन आनी समृद्धीन देश बांदून हाडूंक तुजी कृपा तांकां दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या देशजेंत पवित्र सभा करो बावर्त्यांचो जोमो बांदून हाडच्यांत सर्व आनी खऱ्या मागण्याच्या आनी साखरीपिराच्या मनोभावान आनी एकवटान जियोंक दया कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक ह्या माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयता त्या सर्व भक्तिकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल जंय तीं आसात थंयसर तांणी मोगाचें सताचें नितीचें सेवेचें आनी समृद्धीचें राज्य स्थापन करूंक जायसे कृपे दिनी तांकां भोव कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक अख्ख्या संवसारा विस्तारलेल्या सर्व भावार्थी पिडेस्त भाव भयणीचेर तुजे दया दिश्ट घाल सर्व प्रतिनिधीन विविध पिडेक नश्टांक वळख जाल्ल्या खातीर कोरोना पिडे वरवीं कश्टांक नश्टांक बली जाल्ल्या खातीर आमी मागता सोम्या तुजे दयेन तांकां संपूर्ण सुटका सोडवण लाभय प्रतिनिधीन पिडेस्तांक बरी भलायकी दी विविध कश्टां नश्टांक सांपडलेल्यांक सुटका सोडवण लाभय म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक मगळा बापा परगांवांत काम करतल्या सर्व आमच्या भावा भयणीचेर तुजी दया दिश्ट घाल जावं पुरो गल्फांत युरोपांत अमेरिकांत आनी देश संवसाराच्या इतर राष्ट्रांनी आमच्याच भारताच्या इतर राज्यांनी मुंबईंत दिल्लींत गुजरातांत आनी इतर राज्यांनी शिंपण गेलेल्या आमच्या सगळ्या कोंकणी क्रिस्ती भावार्थ्यांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तांकां कुडियत्म्याची बरी भलायकी फोव कर ताच्या कामांत समृद्धी दी पिड्यांतलें अनवरांतलें वायटांतलें विघ्नांतलें तांकां निवार तांचे जिविती संतोशाचें समाधानाचें तृप्तेचें कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक ह्या मिसाच्या बलिदानाक आजर जाल्ल्या सर्वांक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर प्रतिरितीन अख्ख्या संवसारा विस्तारलेल्या ह्या कोरोना पिडेंतलें आमकां राखून सांबाळ मरेकार पिडेक आमी वळख जायनाशें तुजी सुवार्ता परगट करचें तुजें मिसांव वावर धैर्यान करचें बळवंत हातेरां आमकां कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक एक घडी बरदोळे तांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागे जे कोण मागतान बसिलान सुडास काडया परगांवांत आसा आमच्या भाव भयणी घरांत आसात आमची भुरगीं मेळा आमची युवा जाणां काम नातलेलीं आसात आनी विशेश करून विविध कश्टां नश्टां वळख जाल्लीं आसात आनी बरे रितीन जिविताची जायतीं स्वप्नां दवरनो जिविताची समृद्धी आशेवनाचीं आसात तांकां तांच्या समेस्तां बसत आमी मागया सर्गींचे भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसरली आमची मागणी दिन स्विकार करी संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव ह्या संदर्भार तुज्या पुतान आमकां शिकयलेलें तें राज्य सताचें तें राज्य मोगाचें तें राज्य नितीचें तें राज्य सेवेचें आनी तें राज्य संवस्थकायेचें तें जिवोवंक तें परगट करूंक आमकां आदार करपा दी म्हण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन संतोष बरितायच्या व्हरत्या दिसा ओपून दिता व्हरत्या मोगान तुका
सर्व बलिदान बापा भरत्या मोगाचे आपणाचे जेजू खुर्सार भेटले संभ्राम वाजवण मोगा उगडास करून क्रिस्ता बलिदान. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पदिवेदा देवा पामानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नाक्या पयसुबेच्या आदाबाग सुरेस्पोर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा पातकांचें बगसाणें जोडून सगळ्या मनशांक तुज्या गणीत वेंगे धाडूंक तुज्या सपुताक ह्या संवसारांत आमचे बली सावच्या तुवें धाडलोय. ते बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तुजो पोत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासू फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता आनंदाच्या तेलान माकून केलोय सासनाक याजक आमचो आनी एकलो सुराई सर्व रसनेचो. शांतीचो तो निर्मळ बली खुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशें मनशा कुळाची सोडवण संपतली. सगळे रसनेक आपल्या अधिकार काल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज्य तुजे महिमेक ताणें ओपून दिलें. राज्य सताचे आनी जिविताचे राज्य नितीचे मोगाचे आनी सवस्कायेचे. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेंच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नाव येता ताकाचे सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. सगळी आमी ती बिगल्या भोव पवित्र घडी आतां आमी संभ्रमता. हे संदर्भार सुमी आमचो राय आमची जिविती ताच्या राज्या सारकें सताचे नितीचे समाधानाचे संतोषाचे मोगाचे सेवेचे आनी समृद्धीचे जावच्याक आधार मागून आमचे जिवीत समेच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया. बाबा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणे पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्टमरान ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली न्ही म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत
पदकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसोत आनी सुमेज मनशां बसोत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट्टसो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडूनची कालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करी. तांकां आनी तुजे इश्टगती दंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखार पळोवंक फोव करी. आमच्या समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार म्हळ्या देवाच्या माया संगती ती सपती बागेवं झुजे बागेवं तो धर्मदुतां बागेवं झूत देव आनी सर्व कडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूता पवित्रोत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची अजनामतीन दवरना. आमचे राज्य सताचे नितीचे मोगाचे सेवेचे समृद्धीचे जावंक देव स्वतारांनी कृपा मागोन सुमयांचे केलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजम काय तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शितां तशें आमची पदकां मोगोस नेमकां ताळणी पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतले पिरिशडेंतले आमकां निवार. देखून जिवितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. राजबडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तुमचे त्यांनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सगळी आमी दिमे गेल्या मोगाच्या भावानो भयणीनो ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमच्या समेस्ताच्या मोगान बरोवन मनीसांनी ह्या संवसार येयली. सर्ग संवसार असो राय तरी त्या समासंपणाक लब्ध रावूंक ना. सगळ्यांचो सेवक जाली. खरो गवळी जाली. सताचे नितीचे मोगाचे सेवेचे समृद्धीचे राज्य ताणें स्थापन केलें. त्याच राज्याचे संदेश हांव आमकां आपणे दितात ती येशळेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका खबर ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. म्हाका भावनो भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळ वो कोरोना पिडी नेमती गरजे वचोंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक उंड्या वायना रुपी सुमयाक सेवंक आमकां साथ दिना तरी आत्मीक रुपान
अत्रेगाच्या कुमगारा मुखांतर सोम्याक आमी घेवंक प्रयत्न करया. सोमी आमच्या काळजान तुये, आमच्या मोतीन तुये, आमच्या जिवितान तुये आमच्या संगात राव म्हणून आमी प्रिते रितीन मागून सोम्याक आमसोकान घेवया. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. थंयसर वचोन सोदून खरो बुजवा, तुजे लागीं आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचें भूत. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा सोमी जेजू क्रिस्त सक्ता सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दाबाजी परबेच्या दिसा अमर जिविताचें जीवनकाण आमी सेवलां. तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यान आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. क्रिस्त तई म्हणजे मगाच्या भावना भयणीनो, बोवा पुरब्याच्या रितीन खरें काळजान नितळ मनान भक्तीपणान मिसाच्या बलिदाना मांडिल्ली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां. देव बरें करूं म्हणटा. प्रति रितीन देव बरें करूं म्हणटा. भाऊ मॅक्सिक बोवा पुरब्याचें संगीत दिवन ताणें ह्या मिसाक आदार दिला. मिसाची सगळी मांडवण केल्या भाऊ जॉयसनान, भयण सिस्टर फ्लोरिनान, तशेंच आदार दिला भाऊ विल्फ्री. ताचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. तशेंच मिसाचें बलिदान माध्यम मुखांतर तुमी तुमच्या घरांनी पळोवच्या खातीर वर्ती मिनेत काडून सेवा दितात आनी सगळी मांडवळ करतात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल, तसो मालाक मनेस्त विनोद गंगोळ्ळी, पूत अविनाश गंगोळ्ळी आनी सगळ्या कुटुंबाचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वाद मागता. म्हाका भाऊ भयणीनो, रेखा मंगळारा ह्या पुंतळ भक्तिका खातीर उक्तें आसा. 9 वरार सकाळी मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन आसा. कोरोना पिडेचे नियम आसता पर्यंत 1 9 मात्र आसतलें. उपरांत 100 बरीस 2 9 आसतलीं. भक्तीपणान वांटिल्ली जावंक उलोव दिता. माध्यम मुखांतर आमी हे मीस प्रसार करतले. म्हाका भावना भयणीनो, कोरोना पिडा सगळ्या संवसारान विस्तारती आसा. आमच्या भारतांत ती सेकंड रावंड, सेकंड वेव सुरू जाला. देखून जागृतकाय सांबाळा. मास्क घाला, हात सॅनिटायज करा, डिस्टन्स दवरना बसा आनी हाची तुमच्या जिवाची जागृतकाय करा. आमी तुमचे खातीर मागता, तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी देमी गेल्या आशिर्वाद जोड घेवंक आमची तकली बागोवया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया गावन आमी सोम्याक रावळया. रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हालेलुया गावन आमी सोम्याक रावळया. रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया.
जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता हात वयर उबारया ताळयो पेटूया सांगात आमी जैताची व्हड बोबाट मारूया हात वयर उबारया ताळयो पेटूया सांगात आमी जैताची व्हड बोबाट मारूया हाल्लेलुया गावन आमी सोम्याक नावाळया रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हाल्लेलुया गावन आमी सोम्याक नावाळया रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया मगळ भावनो भयणीनो आज सद्याकाळचो निमाणो आयतार आमी संभ्रमता येवच्या आयतारा तावन अद्वेंत काळ आमी सुरू करता नव्या लितुर्जीक वर्साचे सुरवात आमी करता नव्या लितुर्जीक वर्साची सुरवात येवच्या आयतारा तावन जाता अद्वेंत काळ आमी सुरू करता सोम्याच्या येण्याचो काळ नेतला फेस्ताक तयार करचो काळ ह्या संदर्भार तुमकां समेस्तांक बरें मागता मोगाळ पुता सोवे हांव गारमोरी आशिर्वादे आमकां भगिनी क्रिस्ताचे कृपेन यर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी दिव्यवाणी दिव्य